थोडे उतराचो पूण आपले काम करून दाखयता. आता मिनिस्टर बाबान सांगला ती भाशेन. सो आनीक पावट सगळ्यांक अजितांतल्यान सांगलो ते भाशेन हे उदकाचे प्रॉब्लम ते काळ सांजे मेजर प्रॉब्लम आसा आणि आमी येवचे पयलीं पासून हो इश्यू सदांच आसतालो. आणि जेन्ना जेन्ना आमची असेंब्ली चलताली ते बजेट सेशन त्या टायमाचेर आमी असेंब्ली आसताले आनी ते मागीर डिपार्टमेंटाक वयताले तेंगे मोर्चा घेवन आणि ते व्हिडिओ सदांच सर्क्युलेट जाता ते. आणि हो डिमांड तेणी आमी जेन्ना घातलो तेन्ना स्टार्टिंगाक आमी प्रपोजल घातलो त्याचो एस्टिमेट जालो काही कारण डिले जावन परते चेंजीस जावपाक लागले आणि फायनली ताचो एस्टिमेट जावन टेंडर जावन तेजे उपरांत ऑर्डरय मेळ्ळी. हांव कडसांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फायनान्स डिपार्टमेंटान इतली 3.9 करोडाचो प्रोजेक्ट इतली पास जावपाक जायते डिफिकल्टी आसतात आणि आमकां तो प्रोजेक्ट पास केलो वर्ल्ड फायनान्सानूय पास केली. आणि जेन्ना तुम्ही जाणा आसतले पयले एक PWD म्हण डिपार्टमेंट आसलो आणि त्या डिपार्टमेंटान वॉटराचे तितूच असले. आता म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक गोवान आयले की ते उदकाचे प्रॉब्लम वाडत आसा हांगा ते सिस्टमॅटीक सॉल्व करपाक जाय. आणि तेन्ना ताणें हे वॉटर डिपार्टमेंट ड्रिंकींग वॉटर सेपरेट डिपार्टमेंट केले आणि आमचो मिनिस्टर स्पर्श फर्नांडिसाच्या हातीक दिले आणि बरे मनशा हातीक दिले कित्याक तो सिस्टमॅटीक स्टडी करता आणि प्रॉब्लमा सॉल्व करता. कित्याक जायती वचनाची प्रॉब्लम आसाय म्हाका खात्री आहा आमचो मिनिस्टर हे सॉल्व करतालो. आणि जे उदकाची प्रॉब्लम असं म्हणटात फ्युचर वॉर जातले ते उदका लागून जातले म्हणटात. सो हे मुखार वॉर जावचें आमची मोदी फेस्तांव जावचें म्हणून हे एकट्या गांवांनी हे उदकाचे प्रॉब्लम कित्याक आमचे लागीं उदक जायना पावस जाय पडटा कितलो स्टोर करपाचें किंवा डिस्ट्रीब्यूट करपाचें. आयज मिनिस्टर हाची टीम ताकी स्टडी करतली आणि हे प्रपोजल फॉरवर्ड करून हे प्रॉब्लम सॉल्व जाता. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती व्हडली आहा. आमी असेंब्ली उलयले आहेत आमचे बेतूसान आमचे मुगाळीसान लागतात आणि उदकाचे प्रॉब्लम आमचे सायडीन वेगळे सायडीन हाय एरिया आहाय थिंगा आमचे सॉल्व करून जाता. उदक येता ताचो प्रेशर आसना आणि प्रेशर ना म्हणजे मागीर बाबा गळून पडटा. जेन्ना जेन्ना पायप तेन्ना मेंटेनन्स जाता 2-3 दिसां काम आसता तेच फाटल्यान आनी 3-4 दीस पासून उदक पावना कित्याक प्रेशर बिल्ड जावपाक. मागीर तेन्ना आमकां जायते फोन येता कंटिन्युअस फोन येता आमी कंटिन्युअस फोन आमचे इंजिनियराकूय म्हणटा चीफ इंजिनियराकूय म्हणटा ताणी प्रॉब्लम सॉल्व कित्याक उदक नासतना हें जायना. सद्याकूय 2 दीस उदक बंद जाता मेंटेनन्साक. सो इंजिनियराकूय सांगला स्टँड बाय राव म्हणला शॉर्टेज जाल्यार टँकर वेगळी करून दोन कित्याक आमी जाणा खंय शॉर्टेज जाता ते एरियाक प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. सो आयज हो टेंडर जालो डॉक्टर 3.9 आता आमची ही कादरी पाट आमचे कार्बन फॅक्टरी प्लस आख्खेन गाडी मोड ही आख्खी एरिया आमची उदक प्रॉब्लम सॉल्व जाता. आणि जेन्ना जेन्ना अशें शॉर्टफॉल जाता प्रेशर लो जाता आमचो एक प्रपोजलूय हांव ते मोडान दिलो आमी असेंब्लीकूय घायला इंजिनियरा कडेन उलयला थिंगा एक प्लेसूय आयडेंटिफाय करून तेजी प्लेसीची NOC तेणी दिल्ली आहा. थिंगा आमकां फकत एक टँक एक ओवरहेड आनी एक पंप हावस घालून दिल्ली जागा केन्नाय तसले इश्यू जाल्यार थिंगा डिस्ट्रीब्यूट करपाक सामकें इजी जातलें. आनी म्हाका दिसता सांगचे दे मेजर पार्ट आहा थिंगा उदकाचे प्रॉब्लम आसपाना कित्याक एक स्टोरेज टँक आसपाक जाय तशें हिंगा एक आमची आनी इंजिनियरा आमची पोकळी वाड ती एरिया ते सायडीन बेतूल रांगाळी ती एरिया मेजर हिंगा उदकाचे प्रॉब्लम आसा. म्हाका खात्री आहा हे डिपार्टमेंट सेपरेट जाल्ल्यान आमची मेजर कामां जाल्ल्यान जायतीं कामां बारीक बारीक कामांय जाल्लीं हांवें वॉटर डिपार्टमेंटा वरवीं. आनी हेंय काम टँकाची जे स्टोरेज करपाची फाटींच आमची एक स्टोरेज टँक अरावंड 400 ml टँक 20-25 वर्सां पयलीं बांदलेली टिचरींग गांवांना. आनी एक सांप आहा तेका ओवरहेड आहा पंप आहा सिस्टमॅटीक सॉफ्ट कोण 20 वर्सां ती चलना आसली ती बंद जाल्ली कित्याक तेन्ना 20 वर्स पयलीं उदकाचे प्रॉब्लम आसलो
जेन्ना ही प्रॉब्लम स्टार्ट जाता फाटी 1 वर 1.5 वर आसता ते फाटीक ही आपली रिनोवेट पेंटिंग करून पंप रिपेअर करून सगळे करून त्याचे पाईपलाईन डिस्ट्रीब्यूट करून तिका उदक स्टोरेज केला हेची भायल्या एरियात ते एरियात एक प्रॉब्लेम आता सॉल्व जाता तशी भाशेन आमचे एक व्यवसाय आहा त्याचे मातशें मेंटेनन्स जावपाक जाय फाटी पयलीं मेंटेनन्स जायना सगळें तें उरलो आहे तो आमची भायल्या केल्या तेच पण सिमिलर हे तीनूय काम ओव्हरहेड आणि एक पंप हाऊस गेले एटलीस्ट प्रॉब्लेम वालो आणि आमचे मॉल हे कित्याक आमचे दोनूय सायडीन प्लेस आयडेंटिफाय केले जाल्यार आमचे मेजर प्रॉब्लेम उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व सो आनीक एक फावटी हांव आमचे गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेचे माझे मिनिस्टर आहे देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही आयला म्हणून कित्याक दिसांनी तुमी बिजी आहे पावसूय बगले बाबा आनी उदकाचेय टेन्शन आहे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आज पयलेच वाटेर हांव चड आनी चड तेका हांव रिलेट करता आमचे क्रूज सिल्वा एक आमदार म्हूण जरी तो ऑपोजिशनान आसलो जाल्यार तूं सरकारा कडेन बरी रिलेशनां दवरता फॉलोअप इतले पावरफूल करता खंय गेलो जर जाय जाल्यार आमची विधानसभा आसल्यार कॅबिनेट येता तो वखदार आमी कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग हे पळयनासतना आमचें सरकार आमचे प्रमोद सावंत आमचे सीएम सदांच सांगता की आमी लोकां पासत आसात खंयचे आमदार तो खंयचे पार्टीचो तो आमकां सपोर्ट करता ना करता पूण आमी आसात ते लोकां खातीर लोकांनी हे सरकार घडयल्या म्हूण लोकांक जे वस्तू जाय आनी तो आमदार इतले बरे फॉलोअप करता जर जाय जाल्यार आमी ती कामां घेवंक जाय म्हणूनच आयज क्रूज सिल्वा म्हजो बरो आमी आनीक तो जायते फावटी म्हाका फोनाचेरय सांगता ऑफिसांनी येता केन्नाय घराय येता आनी सांगता की ही कामां आसा ती आमची जावपाक जाय खंयचे आमचे उदरगतीचें काम जें आसा आमी पळोवपाक जाय एखादें दिसता तें आमकां एक फावटी सांगलें आनी दुसऱ्या दिसा लोक मागणी करतात 20-25 फायली 2-3 फावटी ती वयर सकयल वयतात आनी गेल्ले फावटी त्या ऑफिसान वचोन ही फायल दुसऱ्या टेबलार धाडची पडटा आनी हे आमदार जर एक्टीव ना आमदाराची टीम जर एक्टीव ना जाल्यार ही कामां उरना आमी कितें म्हणटात ते पंचायतीन आमी रेजोल्युशन केन्ना घेयलें आमदाराक सांगलें आमचें काम सोंपलें म्हाका आमचे पंचायत हे आसात जे वार्डाचेर काम लागता ते आमदाराच्या फाटीं दोन त्या ऑफिसान वचून ती फायल मातशी पुश केली जर जाय जाल्यार ती कामां फास्ट जावन वयतात कारण खंयची फायल ऑटोमॅटिकली ती पुश जायत ना आमच्या बाबूक खबर आसतली तो पयलीं सावन काम करीत आयला म्हाज्या बरोबर आनी ताचो तो आयज पर्सनल सेक्रेटरी आहा म्हणजे ही कामां जर फॉलोअप करना जाल्यार कोणाचेंच जायना जितको MLA एफिशियंट आहा तितली कामां बेगीन जातात आयज ताणें सांगलें आसा रस्त्याचें काम हिंगा जालें लायटीचें काम जालें आतां उदकाचेंय काम जाता सगळीं कामां बरोबर मुखार वचपाक MLA आसा तो कॉन्शियस आसपाक जाय एक्सेसिबल आसपाक जाय आनीक तो शादूर आसपाक जाय म्हणून हांव कॉन्क्युलेट करता एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळो आसा आनीक सगळे विसोन जाय तेन्ना अपोज करपाचो लोकां खातीर अपोज करपाचो आपल्या फायद्या खातीर न्हू आनीक हें काम तो मुखार व्हरता हांव तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां तो उलयतालो बिप्ला रंगाळी ह्या पळय कॉन्ट्रॅक्ट एक आमी टेंडर पास केल्लो आसा तो एक्झिक्यूट जातलो सादारण 28 crores वर टेंडर हो आंबावली गांवांतल्यान 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान सारोन तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतो ह्या सायडीन ह्या सगळ्या तिनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयता आसतना तुमी पळयतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले उदक आसतले लायट आसतली रस्ते आसतले आतां हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 22 crores रस्ते करून येयला आमी जेन्ना पळय एक गांवांत पसून कल्ला काजूगट्टो म्हणटा थिंगा फकत 100 लोक आहा त्या गांवांत भितर आमी 14 crores म्हणून रस्तो केलो त्या गांवांत भितर त्या 100 लोकांक सोडून आनी कोण ना ते एंड ऑफ द प्लॅट्यूड थिंगा वचपाचें कोणाक गरजूच ना पूण ते 100 लोकांच्या भायल्या कोणा एकट्या खबर आसतना की 14 crores मोडल्या म्हणून पूण आमी रावले ना की सगळ्याक तो कितलो तोच जर 14 crores बाजारांत घडलो पळय मडगांव जाल्लो जाल्यार सगळे लोक म्हणटाले केन्ना व्हडलो डेव्हलपमेंट काय म्हणून पूण थिंगा तो दिसत ना म्हणजे जायते रस्ते आसतले आमी सायजिणी म्हणटा ते गांवांत 97 पीपल त्या 97 खातीर आमी आतां 11 crores रस्तो काडलेलो आसा म्हणजे त्या गांवांच्या लास्ट बाउंड्रीचेर कर्नाटका बाउंड्री पूण करतात आमी कित्याक येदे व्हडले मतदारसंघ आनी त्या लोकांक ती गरज आसा थिंगा लायट मेळपाक जाय थिंगा उदक मेळपाक जाय थिंगा
आमकां 40-45 रुपयांनी एक टँकर म्हणजे 10,000 एक टँकर हाडल्यार 45 रुपीज आमकां. म्हाका समजना की आमी ते कितें करून वापरप यूज करपाक जाय. आमी तेजो वेस्ट करपाक जायना. जाय ते फावो त्या प्रमाणात आमी ते यूज करपाक जाय. आनी हे जर पिवपाचें उदक जर आमी गाडयो धुवपाक, गोरवां धुवपाक आनी कितें कन्स्ट्रक्शनाक यूज केलें जर जायत आमच्या शेजारी गांवांत उदक पावचें ना. म्हाका सवाय उदक मेळटा. टँकर हाडलो जर जाय जाल्यार म्हाका 1,500-2,500 हजार पडटात. हांगासर म्हाका 45 रुपया भितर एक टँकर यूज करपाक मेळ्ळे. म्हूण ते जर यूज केले जाल्यार आमी दुसऱ्याचो आमी तकल्यान दवरपाक जाय. कोणाक तरी आमी उदक दिनासतना आमी मेळटा म्हणून हिंगा सगळे वापरतात. ते जावपाक जायना. म्हणून इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी मस्ट कन्झर्व, प्रिझर्व अँड यूज आवर वॉटर सारके ज्युडिशियसली आमी यूज करपाक जाय. आमकां जाय तेच कामाक आमी यूज करपाक जाय. म्हणून हांव मागता सगळे लोकां कडेन आमी जायते प्रोजेक्ट केले आसा. हो प्रोजेक्ट म्हज्या गांवांत भितर जाल्लो आसा साळावलेच्या उदकांत. त्या वेळार